Hey guys, thank you so much for tuning into my channel. My name is Paul. So the week is Sylvester Fernandez. माझो मोगाल इश्ट तो खूप वर्सां वगता तेका आणि जे एडिटिंग सगळें ताणेंच केलां आणि म्हाका बरें दिसलें हांवें तशेंच तुमच्या मुखार दवरता आणि ऑल क्रेडिट टू सिल्वेस्टर फेर्नांडीस. देव बरें करूं कावसांतान आणि लोकांक हांवें मागता त्याच्या चॅनलाचे डिटेल्स ऑल डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज टू चेक अँड सपोर्ट दिस चॅनल. ताका सबस्क्राईब करा, ताका तुजो मोग दाखोवया. आणि जेन्ना कोंकणी कांतरां कोण बरें करता बरें दिसता जिवाक लेगून एज अ गोवन एज अ गोंयकार कसो बरें दिसता जिवाक पासून. सो ओवर टू सिल्वेस्टर. Hello everybody, माझे नाव सिल्वेस्टर फर्नांडीस and I'm a singer, songwriter, composer and actor and an active performer on YouTube. तुका केलीस एक सुरे करचोना दोळ्यांनी तुझ्या दुका हाडचो ना पास दिल्या ती हांव विसरचो ना मोगाची पुरी करतलो स्वप्न दिसभर हांव तुजो करतो तुका सदांच म्हज्या वेगीन दवरतो. तुम्ही म्हजी जायती कांतारां युट्यूबाचेर पळयली आसतली आनी जरी तर कोणें पळोवंक ना जाल्यार तुम्ही युट्यूबाचेर वचून सिल्वेस्टर फेर्नांडीस हे चॅनलाचेर म्हजी जायतीच कांतारां आसात. ती तुम्ही पळोवची, लायक करची आनी शेअर करची तुमच्या फ्रेंडा मदेकात. तशेंच हांवें 3 कोंकणी आल्बम प्रोड्यूस केल्यात. देव साणिना, सुस्कार तूं म्हजो आनी सुखाचें सोपन. आनी ताचे उपरांत हांवें जायतीं कांतारां बरोवन व्हिडिओ करून युट्यूबाचेर अपलोड केल्ले आसात. भुरग्यासपणी मोगान पडलें तूं म्हज्या इस्कॉल शिंकताना एकेच क्लासीन आसली दोगांय आमी सांगात सोडूंक ना हांव तुजो तूं म्हजें उतरां तुजी विसरूंक जायना मोग आमचो वाडत गेलो काळजान दुसऱ्याक येवकार दिवंक ना. I will love you for तर आज पयले सुवातेर हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा पॉल हो एक बरो म्युझिशियन, गोंयचो बरो म्युझिशियन आनी म्हजो बरो इश्ट. पॉल, थँक्यू व्हेरी मच. जाणें म्हाका आयज ताच्या चॅनलाचेर संदी दिल्या आनी थोडी प्रश्न म्हाजेशीं विचार केला. कसो हांव म्युझिकान येयलो, कशें म्हाका म्युझिक आवडलें, कशें हांव कांतारां बरयलीं. तर सोजमता तुमी सगळीं देवाचे कृपेन बरी आसात म्हणून आनी सगळ्यांक तुमकां आदी फुडेंच देवा लागीं बरी सावध भलायकी मागता. तर पयले सुवातेर पॉलीन म्हाका विचार केला कसो हांव म्युझिकान येयलो आनी कशें हांव कांतारां बरोवंक लागलो पळय तो. तर म्हाका कांताराचो मोग भुरग्याचपणींतल्यान. जेन्ना रेडियाचेर कांतारां येतालीं ती देन पार जाली म्हणटच आमी आयकताले आनी ती कांतारां आयको नासल्यार देन पार जाला कसो दिसनासलो. तेच परी इस्कॉलान आमी कांतारां म्हणटाले सिंगींग कॉम्पिटिशनान जावं दुसरी कसली कॉम्पिटिशन आसली जाल्यार आमी थिंगा फुडें उबे रावताले कांतारां करूंक. तेच परी तियात्र म्हाका पयलोच तियात्रान फुडें काडलो म्हज्या पांयन. 9 वर्सांचो आसतना म्हाका कांतारां म्हणून संदी मेवली. तियात्रान इस्कॉलान हांवें कांतारां म्हटलीं आनी म्हजे पांयन म्हाका कंपोज करून कांतारां दितालो. सो ही हॅड थॉट मी टू सिंग इन ड्रामाज अँड ही हॅड गिवन मी गुड बॅकिंग. कशें परी टेनर घालूंक जाय, कशें परी सेकंड्स घालूंक जाय. म्हाका चड लायक जेन्ना कोणी कांतार म्हणटा आनी तो दुसऱ्या ताळ्यान कांतार करता आयकोंक एकदम बरें दिसता.
अँड म्हाका दिसता अजून पासून म्हाका म्हजे पांयन जे केन्ना शिकयलेले ते अजून पासून म्हाका उड आसा. कशें परी कातार करूंक जाय, कशें परी एक्शन करूंक जाय, कशें परी ऑडियन्साक फेस करूंक जाय. सो हें अजून पासून म्हाका उड आसा आनी मे बी बिकॉज ऑफ हीज बॅकिंग आयज पासून म्हाका कातारांचो मोग आहा. म्हजे पयले कातार मोग मोजो तूं जे हांवें कंपोज केलें आनी ताचो फर्स्ट व्हिडिओ हांवें युट्यूबाचेर अपलोड केलो आनी लोकांक तें जायतें आवडलें आनी लोकांनी मानून घेतलें. फ्रॉम दॅट टायम आय डीड नॉट लूक बॅक टू रायट लव सॉंग्स. And yeah, I've written a lot of songs, like for example traditional songs, moral songs, gospel songs, and I would like to continue writing and composing more songs, and people will get to hear more songs of mine in the coming future. To write a song, it's not an easy thing, but once you are used to it, you can easily get through. So for me, I would say it's a blessing for me, like God has blessed me with this talent of writing songs and composing songs. So I'm thankful to the Almighty God. हाताक धरून सोदाची एकठांय रावची, कसलेय तुफानाक सांगातान फुडो करची. And the fresh talents who are coming up, believe in God that you have a long way to go. Compose your own songs, compose your own melodies, and stay focused on what you are doing. And regarding the internet and social media, if you go to see for the youngsters, it is a very good platform to showcase themselves and show their talent, because in olden days all these things were not there. आमच्या तेंपार हे सगळे नासले, but now everything is very easy. You can be a superstar, you can be a star in one night if your song is a hit. So my advice to the young generation is work hard, write your own songs, come up with your new melodies, and believe in God and work hard, and everything is possible, because I believe there is no shortcut for hard work. You have to work hard, and yes, God's blessing is more important. So देवाचे बेसाव ना जाल्यार कांय जायना. So my advice to the young generation is only that: work hard, believe in God, and have passion for what you are doing. दोळे मोठाय म्हाका वेताळा रस्त्यान, बुलोयताय येवन मोगार रातचें तूं मोज्या सपनान. तुज्या मोगाची चिंतना रिगल्यान मोनान, मोगाचें सुख तूं मोजें रावताय रात दीस या काळान. In this pandemic situation, my advice to the people is that stay calm and stay blessed, because the more we panic, the more we get frustrated and things go out of control. So prayers are more important. मागणे आमकां चड गरजेचें, because we don't know when this thing will get over. आमी जाणा हें केन्ना कमेस जाल्लें पळय तें, पूण हें केन्ना कवर जातलें तें आमी कोणाकूच खबर ना. I wish all the singers, all the musicians a very healthy life ahead, and do take care of yourself and be safe, be healthy, and let's work hard and let's face this pandemic and try to help each other in this current situation. God bless you all. Bogasani. Dev bore koro. Thank you, Po. God bless you too.